येवकार येवकार हांव तन्वी प्रभुगांवकर आज तुमच्या मुखार एक खास अशी कार्यावळ घेवन आयला. खास कित्याक तर भारतांत ऑगस्ट म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा नॅशनल फ्रेंडशीप डे मनयतात आनी आज आमी तो दीस मनयतात. आमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यात इश्टागत म्हणजेच इश्ट वा इश्टीण आसप खूप गरजेचें. आमी कळत नकळत आमचे इश्ट वेचतात आनी तांकां आपणायतात. तर इश्ट कोण? जाच्या बरोबर आमचो वेळ बरो वता, आमकां खोशी मेळटा, जो बऱ्या वायट गोश्टींनी आमच्या वांगडा आसता, आमची फाट राखण करता, तशेंच मार्गदर्शन करता. पूण इश्टागत ही इतलीच व्हय? आजकाल एखाद्रो मनशा बरोबर वळख जाली की ताका फ्रेंड म्हणपाची चाल पळोवपाक मेळटा. तो आमच्या बरोबर वांगडा शिकता देखून तो फ्रेंड, काम बरोबर करता म्हणून फ्रेंड, किंवा 4-5 फावटी मेळप जालें म्हणटकच ताका इश्ट म्हणपाची आमकां चाल पळोवपाक मेळटा. पूण हें कितपन समा? फाल्यां ताका मेळपाची संद सोंपली म्हणटकच इश्टागत सोंपली काय? तर आज आमी जाणून घेवया आमच्या कांय इश्टां कडल्यान म्हणजेच आडेकडेच्या लोकां कडल्यान की तांच्या खातीर फ्रेंडशीप म्हणजे कितें आनी कितली म्हत्वाची ती. तर हांगा काय आमची तरणाटी भुरगीं आसा, तांकां विचारया की तांच्या खातीर फ्रेंडशीप हाचो अर्थ कितें. सो फ्रेंडशीप म्हणजे कितें तुज्या खातीर? फ्रेंडशीप म्हटल्यार जे आपले सिक्रेट्स आहा ते सेफ दवरूं शकता अशे फ्रेंड्स. आनी तुजें नांव? सखाराम ताटकर. नांव आनी फ्रेंडशीप म्हणजे कितें? म्हजें नांव चंद्रकांत. फ्रेंडशीप म्हटल्यार एक अशें आसपाक जाय की कितें गरज पडली जाल्यार एकामेकाक पावपाक जाय फ्रेंड्स थंय. म्हजें नांव प्रणव फडटे. सो फ्रेंडशीप म्हणजे एका मदीं ट्रस्ट बॉन्ड चोय. ओके. फ्रेंडशीप म्हणजे तुज्या खातीर? माझ्या खातीर म्हजें नांव सोनिया. फ्रेंडशीप म्हटल्यार ट्रस्ट आनी इमोशनल सपोर्ट कोणी दिवपी. व्हेरी गूड. आर्या उमरये. फ्रेंडशीप म्हणजे हॅप्पीनेस म्हज्या खातीर. फ्रेंडशीप म्हटल्यार एक दोस्ती जी समज कितें जालें बिलें आमकां म्हणजे कितें खंय बंद पडलो जाल्यार फ्रेंड जाय पडटा त्या टायमार आनी पिवपाक मनीस इतलें. फ्रेंड्स म्हटल्यार अशें एक नातें जें खंयूय केन्नाय उलो मारल्या उपरांत एका उतराक खंय पावता ताका फ्रेंड म्हणटा. आपल्या खातीर कितेंय करपाक रेडी आसता. लायक हांगा बसतलो या येतलो. फ्रेंडशीप म्हटल्यार एक बॉन्ड कसो आसता. एक कोणूय आसपी, तो चेडो आसपी चेडूं आसपी, म्हटल्यार सगळें शेअर करप तेज्या बरोबर. एक फ्रेंड एक भाव कसो नाल्यार एक भयण कशें तशें. फ्रेंडशीप म्हणजे टू कीप ऑल द सिक्रेट्स. मागीर अशें कोणा कडेन शेअर करपाक जावना कितें फॅमिली मेंबर्सां कडेन जाल्यार वी कॅन शेअर टू फ्रेंड्स. मागीर सेम सेम म्हणपाचें आसा? नो कमेंट्स. नो कमेंट्स. फ्रेंड्स ना तुका? सेम. अ प्लेस वेर यू कॅन बी व्हेरी फ्री. ओके. एंड Yeah, a safe place, someone who won't judge you and will be there during bad and good times. Yeah. Somebody you can be free, exactly, and you can somebody who is there to take care of you, somebody who will trust you. तुम्ही कितलो तेंप जाली एकामेकाक वळखता? 5 to 6 years. 5 to 6 years. एकामेका बद्दल सगळे जाणा? सगळे जाणा. बरें, म्हाका सांग ताजो बर्थडे केन्ना? ताका वळखना. ओके. तशें वळखता बट तितको तेंप जावना. हेंचे कोणाची 1 वर्स जालें. एक वर्स. सगळीं जाणां हो म्हाजो चायल्डहूड फ्रेंड. बाकीच्यांक 1 वर्स जालें सो वळखता. तूं ताका खूब बरो वळखता. हय. 4 वर्सां हे 5 वर्स. 4 4 वर्सां. बरें, म्हाका सांग हांव तुमचे बरोबर एक रॅपीड फायर गेम कशें खेळटली. बारीकशी आसतली 4 प्रश्नांची, दोगांयनी उत्तर दिवपाचें. ताजो बर्थडे सांग. जुलय 2016. 16 जुलय. 2016. जुलय. 16 जुलय. सारकें. ताजो बर्थडे? ताजो बर्थडे 13 फेब्रुवारी 2000. ना 22 एप्रिल 2000. ओके, नो प्रॉब्लेम. ताजो फेवरेट कलर? हेजो ब्लॅक. वायट. सारकें? म्हाजो ब्लॅक. ओके, नो प्रॉब्लेम. बरें, म्हाका सांग ताची फेवरेट डिश कितें? चिकन आयटम्स. चिकन आयटमान स्पेसिफाय जाय तुका.
क्रिस्पी चिकन. करेक्ट. हो करेक्ट. ताजी फेवरेट. शॉर्मा. म्हाका सांग ताचो बर्थडे केन्ना? 28 एप्रील. 7 जून. 6 जून. ओके बरें. ताजो फेवरेट सॉंग? विरोलीन. तेजे केसरिया. सारकें बरें. व्हेरी गुड. ओके हिज फेवरेट कलर? ब्लॅक. ब्लॅक. शेर फ्रेंड्स हां. हिज फेवरेट डिश? चिकन क्रिस्पी. सारकें. हय. बटर चिकन. बटर चिकन. Okay, how long have you all known each other? Just 6 months. 6 months, yeah. So you all call each other friends, right? Yeah. Okay, can you all answer some questions about each other? Okay. So I'll ask you, when is her birthday? Just the one day of the year. 13 March. When is her birthday? 12th March. When do you think is her birthday? Yeah, 13th March. When do you think is her birthday? I know 27th May. Oh, yeah. म्हाका सांग आतांच्या जनरेशनाची फ्रेंडशीप आनी जी पयलींच्या तेंपार आशिल्ली घडये 60s 70s तुका कितें फरक दिसता? पयलींची फ्रेंडशीप खूब प्युअर आशिल्ली आनी आतां म्हाका दिसता की फक्त सगळें म्हणचे ना पूण चडशी फ्रेंडशीप अशी आसता की फायद्या पुरतीच आसता. म्हटल्यार आतां आमी सगळे बिजी आसता अशें शिकपाचे बीन हितून, पण पयलींचे सगळे बरोबर भोंवताले, हांगा थंय वयताले न्हांवपाक बीन, एकाच जाग्यार रावताले, बरोबर खेळटाले बीन. आतां सगळे बिजी जाला आपल्या लायफान, तर तितकें मेळना. सो आतां तो एक डिफरन्स कसो जाला आमच्या मदीं. सगळे फोनारूच सोशल मिडियाचेरूच हें करता. पण तुमकां दिसना आदल्या तेंपार फोन नाशिल्ले, आतां तुमचे कडेन फोन आसा. इट शूड हॅव बीन इजियर टू हॅव फ्रेंडशीप ऑर बॉन्ड्स केप्ट बेटर फॉर लॉंगर. हय हें सारकें. पण आतां लोक कितें जाला, सगळे बिजी कशें जाला न्हू. आतां पयलीं त्या टायमार तशें नासलें, शिक्षण बीन तितकें म्हत्व नासलें. आतां एज्युकेशन सारकें इम्पॉर्टंट जाला, तर तो एक असो गॅप कसो येयला सगळ्या मदीं. पण आदींच्या तेंपार लोकांनी आपली फ्रेंडशीपय सांबाळ्ळी, शिक्षणय केलें. तो आतां ओल्ड जनरेशन न्हू, हो न्यू जनरेशन. आतां चेंजीस खूब जायत येयला. म्हटल्यार पयलीं जाणटेले सगळे कांय शेअर करिनासले, आतां आमी शेअर करता मातशें कितें कितें म्हटल्यार. जाणटेले शेअर करिनाशिल्ले. आय गेस हय तशें. म्हटल्यार कितें आसता पळय ते घरांतले बीन. सगळे एकाच वाड्यार अशे रावताले पयलीं सगळे आनी गट आसताले आनी आतां सगळीं सद्दां सेपरेट. मेळटाले. सद्दां मेळटालीं ती पयलीं आनी आतां सगळीं सेपरेट जाला. दे आर बिजी इन देर लायफ. आतां म्हटल्यार हे येयला टॅक्नॉलॉजी भितर येयला. वॉट्सॅप हे ते इंस्टाग्राम. सो म्हाका दिसता की पयलींकून आतां मातशी चड फ्रेंडशीप डेवलप जालाले बिकॉज पयलीं कशें जाताले म्हणल्यार आपले कामान सगळे तो बिजी उरताले. बट आतां तशें ना. आतां कशें जालां एकामेकाक टायम दिवपाक मेळटा आनी ओके भोंवपाक या चल या कळ्ळें. समथींग म्हणल्यार फ्रेंडशिपीन खूब बदल जाला. लायक म्हाका दिसता आतांची फ्रेंडशीप बरी आसा. पयलींची आसली ना म्हणना हांव, बट आतां मातशी चड बरी जाल्या. लायक एकामेकाक चड वळखत आनी कितेंय करपाक रेडी आसता. तुका सारकें दिसता हें? हय आमी एकामेका खातीर अशें आहा केन्नाय कोणूय. तुमी तर आतां कॉलेजीन आसा, फाल्यां कामाक लागतले तेन्ना वेळ काडटले एकामेका खातीर. ट्राय करतले काडपाक. तुका दिसना तेन्ना तशीच गत जातली जी पयलीं जाताली ती? हय सारकी तशीच जातली. बट आमी अशें म्हणल्यार सगळे मेळोन अशें एक कितें तरी ठरयतले की ओके हे डे बाबा आमच्या फ्रेंडशिपे खातीर काडप म्हटल्यार काडप कसो तरी येवप. बट येवन आमी म्हटल्यार आमची फ्रेंडशीप हे करप म्हटल्यार एकी कडेन येवन सारकी सेलिब्रेट कशी करप. ओके बरें आसा. तर तुका अशें म्हणपाचें आसा की आतां टॅक्नॉलॉजी खातीर मे बी घडये तुमकां फ्रेंडशीप दवरप इजी जालां अशें तूं म्हणपाक सोदता? हय. ओके इंस्टाग्रामाचेर कितले फॉलोवर्स आसा आनी तातूंतली तुजी खरी इश्ट हे कितले जाण आसा? 1692 फ्रेंड्स आसा, फॉलोवर्स आसा. सो दीज आर माय फ्रेंड्स. तातूंतले कितले तुजे फ्रेंड्स? इतकीच हय इतकी आनी जायतीं जाणां आसा, 2-3 जाणां. माझे फॉलोवर्स आसतले एक 2000, फॉलोवींग आसतले 1000 मे बी. रियल लायफान एक आसतले वळखता 600 जाणांक तरी. स्कूल, हाय सेकंडरी, कॉलेज. वळखता काय फ्रेंड्स कमी आहा खूब, एक 10 जाण 10-20. इंस्टाग्रामाचेर खूब आसा 2K काय कितले तरी फॉलोवर्स खबर सुद्दां याद सुद्दां ना आतां. आनी बट रियल अशें पळोवपाक गेल्यार एक आसतले म्हटल्यार खरेंच अशें जिवाक जीव दिणारे अशें आसतले ते एक आसतले 10-15 सुद्दां.
ओके, तर म्हाका सांग, तुका कितें दिसता सोशल मिडिया वयली फ्रेंडशीप जशे फेसबूक ऑर इंस्टाग्राम आनी रियल लायफ फ्रेंडशीप हातून कितें फरक आसा? आता सोशल मिडिया आणि रियल फ्रेंड्सां फरक म्हटल्यार सोशल मिडियाचे जे फ्रेंड्स आसा ते अशे रँडम आसता, कोणी कोणाक रिक्वेस्ट धाडटा, कोणी कोणाक फ्रेंडशीप दिता, ते एकामेकाक जस्ट चॅट्स करत तेच्या थ्रू वळखतात. खरें फ्रेंडशीप म्हटल्यार रियल फ्रेंड्सान कशें आसता, कोणाकूय खंयच्या मनशाक वळखोपाक जाय जाल्यार कशें आसता, एकामेकाक समजोवन घेवप, एकामेकाक उलोवप, मेळोन येवन उलोवप अशें आसता. सो रियल फ्रेंड्सां मदीं तशें आसता. रियल फ्रेंड्स मेळटा, एकामेकाक समजोंक शकता. सोशल मिडियाचेर कशें आसा, चॅट्साचेर कोण कितेंय उलयता, बा हे मागीर तूं तेच्या थ्रू तूं तेका हें करता. बट तशें ना, रियल फ्रेंड्सां मदीं चड बरें आसा, समजोवन घेवन हें करून तें बरें पडटा. हय सेम, म्हटल्यार पर्सनॅलिटी तुका त्या मनशाची कळना कितें आसता ती. म्हणजे जे ऑनलायन तूं पळयता तेंची पर्सनॅलिटी हे ते, पूण तशी नासता न्हू एक्चुअली रियलिटीन तेजी. सो ती कळना. ते एक फोटो कसो आसता, खंयचे कोणूय पळयले और कोणें कितें एक बरें येयलें, फुडें कशें खबर शकना तशें आसता तें, तेका लागून. आणि वायब कळना कशी आसता ते फुडल्या मनशाची सोशल मिडियाचेर. जेन्ना मेळटा तूं जेन्ना उलयता हे ते करता तेन्ना तुका कळटा की तो मनीस बाबा कसो आहा तो. फ्रेंडशीप बरी जाता. मेन म्हटल्यार वायब मॅच जावपाक जाय एकामेकाची, तेजेर सगळें वायब इज इम्पॉर्टंट. सो म्हाका सांग, तुमची अशी कितें वायब आशिल्ली की तुमी वायब मॅच जाली आनी फ्रेंड जाले आनी तुमी खंय फ्रेंड्स कशे जाय? पळय फर्स्टूच डे आसलेलो आमचो कॉलेजीचो आनी आमी एकामेकाक वळखा नासलेले. आमी एक ग्रूप येयलेले 5-6 जाण, म्हणजे पयलींच्यान खूब पयलींच्यान फर्स्ट स्टँडर्डाचे फ्रेंड्स आसले आमी ते येयलेले. आनी हो एक आसलो की हो आमकां वळखा नासलेलो आनी आमी एका वळखा नासलेले, बोल्ला फाटल्या बेंचार. आनी जेन्ना तो सगळे आमचे आसले बायन बियन सगळे इंग्लीश उलयताले, सगळे इंग्लीश, दाट इंग्लीश फूल. आनी आमी तेन्ना स्टार्टिंगेला आमकां तितली कळना नासली लँग्वेज उलोवपाक बी ती. आनी हो जेन्ना येयलो आनी पयलीं तेणी कितें तरी म्हटलें, अरे आमकां हांगासर आमकां ग्रुमींग हें आहा, आमचे स्टँडर्ड्स आहा. सो तेणी म्हटलें की अरे काडून म्हणपा लागलो, फूल आमची काती वयतली म्हणून म्हणपा लागलो. तेन्ना कळ्ळें की आमचो मनीस बाबा कोण तरी आसा म्हणून आमच्या भशेनूच. थंयसून मागीर आमी स्टार्ट, थंयसून मागीर आमी हॉस्टेलान रावले हे ते. मागीर आमचे सगळे म्हाका कळ्ळें की आमी कशें कितें आहा, म्हणजे आमचे मेन म्हटल्यार भोंवपाक लायक आमकां, आनी मेन म्हटल्यार जे इव्हेंट्स जाताले पळय भितर आमी खूब इंट्रस्ट घेताले. इव्हेंट्स जावन आमकां कळ्ळें की ओके बाबा आमी सगळे रियल वायब मॅच जावपाक लागली, चल बूम जालें थंयसरूच. ना सोशल मिडियाचेर म्हटल्यार ते कशें रियलान बीन मेळना न्हू, आनी ते कशें आसा कितें करता ते आमकां खबर नासता. आनी रियल फ्रेंड्स म्हटल्यार आमी तेंच्या बरोबर टायम बीन स्पेंड करता, तर आमकां एक खबर आसता तेंची पर्सनॅलिटी बीन कशी आसा, कशें ते आसा ते खबर आसता. लायक टू आस्क यू टू डेडिकेट अ सॉंग टू युअर फ्रेंड्स. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. यारा तेरी यारी को I don't know how to ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. Completed. तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. ग्रेट बेस्ट म्हळें. यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया. सॉंग एक फ्रेंडशिप सॉंग सांगले गेले तरी. यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, पढ़ गए थे. तू ना हो तो क्या फिर बोलो जो हसीन है. आमी एक आतां ल्हान असो क्लिप पळयलो, तर तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तांची इश्टागत कितली खास अशी आसा. तुमी कितलो तेंप जाली एकामेकाक वळखता? आमी एकामेकाक 35 इयर्स जाले. ओके, आनी तुमी एकामेकाक आतां कसो साथ दिता? तुमी हे टिकटॉक विडियोज बीन करता, तुमी कशी एकामेकाक साथ दिता सांगू शकता? टिकटॉकान व्हिडिओ करता. फर्स्ट नंबर येयले हांव स्टाराचे हे मेळटा, आमी दोग जाणां मेळून ते करता. एक पाटी ते बी वेगळे करता, हांव बी वेगळे करता. बरे दोग जाण साथ दिता म्हटल्यार अशें मेळून जुळून हें करतात दोगांय. ओके, तुमच्या खातीर फ्रेंडशीप ही कितली म्हत्वाची? फ्रेंडशीप सांग रे. फ्रेंडशीप म्हणजे वर्क इज वर्कशॉप. आमचे दोग जाणां फ्रेंडशीप म्हटल्यार बराबर उरूंक जाय. फ्रेंडशिपाक ते जिवक दिवपाक रेडी उरूंक जाय. आनी ते एकटा वेर खूब मोग उरूंक जाय, बरे भशेन रावूंक जाय, आयकूंक जाय.
हांव सांगलें न्हय तेमी आयकून जाय तेमी सांगलें आयकून जाय सगळीं बरें उरूंक जाय फ्रेंडशीप म्हणटा ताका म्हाका सपोर्ट करून रावूंक जाय म्हणजे कितें प्रॉब्लेम जावंक जायना न्हू एका दुसऱ्यांक तूं ताका कशी हेल्प करता विडियोज करपाक म्हटल्यार पयलींच तो करता जाल्यार ताका हें करता बरें करून नाल्यार एकदां तापयता तो तशें कांय ना प्रॉब्लेम मागीर एक दुसरें सांबाळून घेता आनी तेजे पयलीं विडियो करता मागीर तो म्हाजे करता अशें एकामेकाक हें करून सपोर्ट करून वता मागीर फुडें तर आज फ्रेंडशीप डे आणि आज आमी हांगा पळोवपाक शकता दोग जाणां जी खूब पयलींच्यान तांची इश्टागत आसा तांचे कडल्यान इश्टागत म्हणजे कितें आनी तांच्या खातीर कितली म्हत्वाची हें जाणून घेवया तर तुमच्या खातीर इश्टागत म्हणजे कितें तुमी 2 उतरांनी सांगपाक शकता हय इश्टागत म्हणल्यार अशें आसता की आमी जे घरान सुद्दां आपल्या मनशा कडेन उलोवंक शकना आपलें मन उक्तें करूंक शकना ते आपल्या इश्टा कडेन सामकें उक्तें करूंक शकतात आनी आपलें मन हलकें जातात आनी मेळटकच आमी तर रावतात सामकी एकामेकाक 5:30 केन्ना जाता आनी आमी भायर सरता आनी एकामेकाक मेळटा आनी मनांतलें उलयतात अगदी आमी आतां रिटायर्ड आमी बँके काम करतालीं सो रिटायर्ड जायना फुडें आमची भुरगीं भायर आसतात हांगा ना दोनी भुरगीं लग्न जालात आनी तर आमकां दीस फ्रेंडशीप म्हळ्यारच सगळें आतां जालां आमी वी वेट की केन्ना मेळटात आनी उलयतात आनी कितें एवरी इवनींग आमी मेळटात आनी वी हॅव अ बीग ग्रूप ऑफ अबावट 15-20 फ्रेंड्साचो पण आतां पावसात आनी हें आसा म्हणून आमी मेळनात पण तरी आमी दोगूय येतात कोविडा खातीर कोण येवंक पावनात म्हणजे भियेतात न्ही 2 वर्सां तशीं जालीं पूण तरी जेन्ना पळय आमचें हे कोविडाचें मातशें कमी जालें तेन्ना आमी परते आमचें पोटलक पिकनीक हें तें सुरू केलें आनी तशें कितें आसलें की सगळीं येतात आनी उमेदीन येतात आनी आमी मज्जा करतात सामकें इश्ट आसचो असो समजूतदार म्हाजी कितें चूक आहा तेणें माफ करून घेवची तेजी चूक कितें आहा ती आमी माफ करपाक ते इश्ट आसता न्हू सेम तेच सगळ्या कामान बरो आसो एकामेकाक हेल्प करचो Friendship means a lot to me, sometimes even more than the family. Because friends are there all the time, every time, always, in good times and in bad. Friendship for me is giving myself totally to them whenever in need. A friend in need is a friend indeed. In fact, I think we share more with friends than with family even sometimes. Yeah, with them we are so close. Sometimes just after the dinner we will just go without even announcing, go ring the bell and sit for a cup of coffee and ice cream or something like that. So it just, that is what friendship is. No prior appointments, no, you can knock at the door at any time you wish to and the doors are always open. How long have you all known each other? 12 to 15 years. 12 to 15 years? Yeah. Okay, how did you all develop your friendship? Through an organization that we had happened to come across, and that's how we met, and I never regret that, meeting great guys like my friend here. कशी तुम्ही मेळी एकामेकाक आमी एकमेकांक वळखतालीं पण हांगाच अशी बसपा लागली तेन्ना आमची चड फ्रेंडशीप जाली आनी आमचे एकमेकांचे विचारय खूब जुळ्ळे ताजी दोनी भुरगीं भायर आसतात म्हजी दोनी भुरगीं भायर आसतात आमी ती आनी फ्रेंडशीप जाली कितें सदां सिनियर सिटीजन आमी बसता हिंगा आनी आयताराचे जावन सदां गेमी पळयता इतलें सदां गेमी पळयता आमी कळ्ळें बसता टायम पास जाता न्हू हांगा चौगां मदें वतले दुसरे गेमी पळयले कितें तरी चेंज जाता त्या खातीर हांगा बसप जाय आमी सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट 4-5 जाण आहा ते कितली वर्सां जाली वळखता एकामेकाक जवळ हांवें बँकेचें रिटायरमेंट घेतिल्लें 20 वर्सां पयलीं हांवें VRS घेतलें आनी तें आतां 2-3 वर्सां पयलीं पूण तें बँक सुटल्या बरोबर तें येतालें कट्ट्यार बसपाक आमी कट्टा ग्रूप म्हणून आमच्या ग्रुपाक नांव दवरलें पूण ते कट्टा ग्रुपाचेर बसपाक तें बँकेंतल्यान येवप नोकरी करतना येतालें हांव आनी ते आतां रिटायर जाले आतां 15 वर्सां जवळ जवळ आमी मेळटात आनी 15 वर्सां आमी जवळ जवळ हें करतात एन्जॉय करतात एकदम आमची फ्रेंडशीप आमी पयलीं पासून वळखता कांय ना म्हटल्यार 50-40 वर्सां 50-60 वर्सां पयलीं रे दर 50 वर्सां तरी आमी खूब वर्सां ल्हानपणान बरें आमी फ्रेंड जवळ जवळ आतां म्हाका जाली 73 म्हणजे त्या पयलीं 20 म्हणजे 50 वर्सां पयलीं तरी आमी वळखता आसतले
आता तुम्ही तरणाट्या पिळगे फ्रेंडशीप पळयल्याच आणि तुमची फ्रेंडशीप हाच्या मदीं तुमकां कितें फरक दिसता? तरणाट्यांचो सहसा म्हणजे म्हाका दिसता तांचे आय कॅनॉट टेल यू म्हणजे हांव तांकांय तांचो कांय अन्याय करना. आय एप्रिशिएट देम ऑल्सो. तांची फ्रेंडशीप तांच्या भशेन ती करतात. हांव तांकां केन्ना म्हणजे भुरगीं आसा न्ही तरणाटीं, तांकां केन्ना सांगिना अशी तुमी एन्जॉय करनाका किंवां केन्नाय अशें आसता पळय जाणट्यांक अशें की अशें आमच्या काळार आमी अशें करतालीं, तशें करूं नाकात तुमी, अशीं भोंवू नाकात तुमी, तशें सांगूं शकना आमी. आय फील तांची फ्रेंडशीप आमचे भशेनच आसा आणि दे जस्ट लायक आमी अशी फ्रेंड्स म्हणून आसा. आमची भुरगीं इतली हॅपी जातात की मम्मा यू हॅव अ नायस ग्रूप म्हणून. Younger generation, I hope they follow our footsteps. But I don't know what is happening, because today what we hear is that sometimes the friends themselves abduct another friend, and to the extent that they have killed also. We have heard stories where friends have abducted, and you know this is crazy world. Friendship should be something that has to be trust, has to be the most important factor there. Today, when you say you have a friend, they specify whether it's a girlfriend or boyfriend. But we had friends. Sometimes most of them were girls, but we had friends. We never identified them as a girlfriend or a boyfriend. I think that's a big difference that's happening today. ओके, आणि तुमची वांगडा मेमरी? दुबयची मेमरी आय कॅनॉट फॉरगेट. म्हणजे कशेंच विसरुपाक जावचें ना. आमी इतली एन्जॉय केला. आमची सगळी 60+ आशिल्ली आमी, आनी इतली धमाल म्हणजे मस्ती इतली केल्या, सामकी ल्हान भुरगीं जावन सामकी मजा केल्या. हाजेर ताजेर सगळे राईड्स केले, सगळे केले. वी फॉरगॉट आवर एज. Both of us sleeping on the beach. I would stay at his place, and then his mother would cook for us, and then we would just go and sleep on the beach. But today you can't see the beach because there's more weed because of all the construction that has happened down there in Kandoli. आमी आदी गड्ड्यांनी खेळटाले. गड्ड्यांनी खेळप तेन्ना आमी भुरगे न्हू, झगडटाले बिगडटाले अशें इतलेंच. आमी चिकी खाताले आदली. चिकी गोडाची करताले पळय ते एकदम बरी लागताली आमकां. हय, आमी ते चिकीत आमची लायक सारकी पयलींची पासून. हेजेर दुसरी ती एक हेजी हें येताली गोडाची मिलां म्हणून येताले. ती एक आमची फेवरेट आसलेली सारकी खावपाची. ल्हानपणांनी आमी बरे शाळेन वयताले, अभ्यास करताले, खेळटाले. आतां मोबायल बीन सगळें आयला. पयलींच्या काळार अशें कांय नाशिल्लें. तेन्ना तुमी कशें तुमचे इश्टा कडेन वागताले, और कशें मेळटाले, और कितें करताले? मेळटाले म्हणजे आमी कितें सगळे कशें एकठांय जाताले पळय आनी एका कडेन बसताले. दिसता ते जाणां तो येतलो, हांव येतलो, तो येतलो, अशें आमी एकठांय जाताले. आनी तेन्ना मोबायल नासले न्हू. Do you think social media now has had any effect on friendship? Is it good or is it bad? A lot of time is been spent on social media with the friends, but I do not know how much a quality time that is spent on the social media. But during our days we used to do some odd things, going on the hill, eating some local fruits like kanda, chunna, bora, and that was what made the friendship. Playing with bare feet, football, cricket with coconut bats and things like that. And that is what made the friendship, truly enjoyable. ना पयलींची बरी इश्टागत. कित्याक बरी? लोक पयलीं बरे आशिल्ले. आतां कित्याक बरें ना? आतां मातशे लोक डिफिकल्ट जाले. भायले लोक जाले मिक्स जाले आनी ते मातशे हें जाले, मिक्स जाले सगळे. आनी पयलींचे भशेन लोक गॅरंटेड ना. ना पयलीं आतां मातशें तितलें बरें हें ना. पयलीं बरी आसली न्हू. पयलीं कांय हें करिनासलें एकामेकाक बी हें बी. आतां तुका थोडे कोण पियोन वयतात, थोडे कोण आनीक कितें करतात, अशें एकामेकाक कितें सांगतात आनी हें जाता न्हू. If you have to dedicate one song for your friend, which one would it be? Can you sing a line? Okay, दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम. I don't know the words. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बोलेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. हे
दोस्ती हम नहीं तोडेंगे. तर आमी जाणूनच घेतले आयच्या तरणाटे तशेंच जाणटे पिळगे कडल्यान की तांच्या खातीर इश्टागत म्हणजे कितें आनी कितली म्हत्वाची ती. तर आज फ्रेंडशीप डेच्या निमतान तुमी तुमच्या फ्रेंडाक जरूर कॉल करचें, कारण मित्र हो खूब खास आसता. आज हांव तुमचो हांगाच निरोप घेता. तो मेरेन पळयत रावा प्रुडंट.